One Raza, Chapter 4. सोलोमनाचे उंचले अधिकारी. सोलोमन राजा आख्या इस्रायलाचो राजा आसलो आनी हे जावन आसले ताचे उंचले अधिकारी. जाडोकाचो पूत अजारिया याज्ञीक आसलो. शिशाचे पूत एलिहोरेफ आनी आहिजा चिटणीस. आलिहुदाचो पूत जेहोशाफात राजाचो इतिहास नोंद करपी आसलो. जेहोयादाचो पूत बेनाया फौजेचो अधिकारी. आनी जाडोक आनी अबियातार याज्ञीक आसले. नेतनाचो पूत अजारिया मुखेल प्रशासक. नेतनाचो पूत याज्ञीक जाबूद राजाचो इश्ट आसलो. आहिशा राजमहालाचो जबाबदार आसलो. जोआबाचो पूत एलियाब. फौजेचो अधिकारी अब्दा हाचो पूत आदोराम. जोड वावर करपी चाकरांचो जबाबदार सोलोमनाचे प्रशासक. आख्या इस्रायलांत सोलोमना कडेन 12 प्रशासक आसले. ते राजाची आनी ताच्या घराण्या खातीर जेवणा बंदोबस्त करताले. जण एकल्यान 1 म्हयनोभर ही बंदोबस्त करूंक जाय आसली. ही जावन आसात तांची नांवां. ऊर हाचो पूत एफ्रायमाच्या दोंगरी मुल्कांत. देकेर हाचो पूत माकात, शाल्बी, बेत शेमेश, आयजालोन, बेत हानान हांगा. आरुबोत हांगासर ताका हेसेद हाचो पूत सोको आनी हेफेराचो आख्खो वाठार आसलो. नाफात दोरांत अबिनादाब हाचो पूत. सोलोमनाची धूव ताबात ताची घोरकार नासली. अहिलुदाचो पूत बाना ह्या वाठारांनी प्रशासक आसलो. तानाक मेजिदो तें जोखम्या तें दुसरे वाटेन पर्यान आनी जेजरियला सकल आसलोले बेतशियांत आनी बेतशियांत थावन जारेताना लागसार आसलोले आबेल मेहोला. जेबर हाचो पूत रामोत जिलियादांत. ताचो वाठार म्हणल्यार जिलियादांत आसलोले मानासेच्या पुता जायराचे नोगोर. तसोच ताका बाशानांत आसलोल्या आर्गोबाचो प्रांत आसलो. ताका सगळीं मेळून दुर्गां आनी दारवंटे आसलोलीं 7 व्हडलीं शारां आसलीं. इडो हाचो पूत अहिनादाब महानायमांत. नाफ्तालींत अहिमाज. तोवूय सोलोमनाचे एके धुवे बासेमात हिचे कडेन लग्न जालोलो. आशेरांत आनी बियालोतांत हुशाचो पूत बाना. इसाकारांत पारुआचो पूत जेहोसाफात. बेंजामिनांत एला हाचो पूत शिमेय. गाडांत आमोरितांच्या राजा शिहोनाच्या वाठारांत आनी तशेंच बाशाना असो राजा ओगाच्या वाठारांत उरीचो पूत जेबेर. त्या भायर जुडाच्या प्रांताक एक प्रशासक आसलो. जुडाचो आनी इस्रायलाचो लोक दर्याचे रेंवे इतलो आसलो. तीं खावन जेवन खुशालकायेन जियेतालीं. देवाचें उतर